खेळा खात्याक आवय ना बापूय ह्या खात्याची सामकी दयनीय स्थिती जाल्या. कोणाक कांय पडिल्लें ना. पेड्या इतके पयशे मोडल्या ताचेर तरी लक्ष घालचें म्हण हांव उलयतलों अशें हळडणचे आमदार ग्लेन टिकलो उलयला. आरडीएक्सकुआ खातीर हळडणच्यान गौतम शिरोडकार. Sports has become infructuous. Sorry to say that. हांव म्हजो ऑनरेबल डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी खूब पाटी सांगलें ताका, हांव ताका ब्लेम करना. ही इज माय डेप्युटी CM. बट द डिपार्टमेंट ते चलता त्या प्रमाणे न्हू, स्पोर्ट्साचें डिपार्टमेंट एकदम म्हाका स्पोर्ट्स एंड वॉट इज हॅपनिंग इज व्हेरी व्हेरी बॅड. आय मीन ताका कोण केलेंच केलें, ताका आवय ना बापूय ना कोण ना. आनी कितले पाट विशय हाडला आनी सांगलें ते ट्रॅक कीप इट 10 o'clock. हांव स्वता पयलो वेतालो आफ्टर माय सर्जरी. आय हॅव नॉट बीन गोईंग देर. But since I will find out now because that trek people should walk till 10 o'clock. Till 10 o'clock लोकांनी चलपाक करपाक जाय. And आमचे जाण सिनियर येतात, आमचे बायल मनशां येतात, महिला येतात, भुरगीं येतात. So I will look into. But I'm telling this department is very infructuous. आरके ताका सोडून दिल्लें आसा आनी कोणाक कांय पडलें आसा. So responsibility should be taken no by the director. Whoever should look into all this matter. बेश्टे पोर्टफोलियो घेतले म्हण जायना तें न्हू, काम करपाक जाय न्हू. हांव स्पोर्ट्स पर्सन, दूख लागता म्हाका. आयज इन दीस महामारीन आमकां लोकांक एक्सरसायज करपाक जाय, हें करपाक तें करपाक आमकां मेळना करपाक. सगळे पयशे मोडलेले लोकांचे पयशे. सो आय विल ब्रिंग अप दीस मॅटर विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड एन्श्योर दॅट एटलीस्ट इन पेडे वीथ सो मच ऑफ मनी वॉज स्पेंड ₹crores रुपीज पयशे मोडलेले. ताजेर परत म्हाका ताजेर वचून म्हाका इन्स्पेक्शन करून या